Concern is growing in Kurchurim following a recent newspaper report alleging the involvement of a councillor's son in a sex racket and drug related activities. In response, local residents met the police inspectors seeking clarity and immediate action on the issue. During the meeting, residents urged the police to conduct a thorough investigation. They said that if the allegations are found to be true, strict legal action must be taken. At the same time, they also called for an official clarification if the claims turn out to be false or based on rumors. Locals stressed the importance of addressing the matter seriously to maintain law and order in the town. They also assured full cooperation with the police and expressed their willingness to support and protect individuals who may have been affected or exploited. The police inspector has assured the residents that the matter will be properly investigated and that appropriate action will be taken based on the findings. बरें आतां हें कोण तरी घातलें पेपरार नांव म्हणजे कुडचडे पेड्ड्याचो ओके सो आमी कितें म्हणटा एटलिस्ट कोणें घातलें तांकां तरी विचारपाक जाय बाबा हें ऑन वॉट बेजीस तुमी घातला कित्याक मायनर इनवॉल्व आसा ड्रग्स आसा मायनर इनवॉल्व आसा सो दीस इज अ वेरी सिरियस टॉपीक इफ दीस टॉपीक इज ट्रू न्ही पुलीस नीड्स टू गो इन डेप्थ ऑफ इट तुमी कितें तरी सो मोठो तरी कंप्लेनंटार रावनासतना सो मोठो तरी कितें एक्शन घेवन तुमी तुमचे थ्रू तें इन्क्वायरी करपाक शकता काय म्हणून कित्याक सी इट इज नॉट वन काल त्या एक पेपरार आयिल्ले ताजेर 16 लोकांनी म्हणजे 16 चलयांनी म्हणून गेला आनी मे बी मोर म्हणटा तो सो इफ इट इज 16 आनी इतली जर चड जाल्यार दिस वील बी अ बिग रॅकेट दिस कॅन बी लायक मध्य प्रदेशाक घडटा ना ते मागीर इल्ले आसा ते मागीर वाडटा कित्याक हें न्ही पयलीं साहेब आमी हें पयलीं पळयलां कितलींशीं वर्सां पयलीं आमी कुडचडेकारांनी हें आमी दीस भोगल्या सो हें परत रिपीट जायना हितूंतल्यान भायर सरले आमी कळ्ळें न्ही सो परत हें अशें पयलीं केन्ना तरी जाल्लें कळ्ळें न्ही आनी म्हळ्यार जाल्लें पूण तें परत आमचे हाजेर येवपाक जायना तें हय मातशें डीप वसा मातशें ड्रग्स ड्रग्स आनी दोनूय आसा सो आनी मायनर्स न्हू सो आय थिंक वी शुड बी वेरी सिरियस अबाउट इट मेन म्हळ्यार मायनर आनी ना दुसरें म्हणल्यार ना आमकां जितली इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या न्ही अशें आयकुपा येता की ते मायनर कोण लोक आसा तांच्या फॅमिलीचेर प्रेशर येता म्हण तूं पुलीस पावली म्हूण आयकल्लें आमी पुलीस स्टेशनार मागीर हय सेटलमेंट जालो ना तुमी न्ही तुमचे पयलीं ना पयलीं खंय पूण तेजेर आमकां सारकी खबर ना म्हणटकीर ना आनी दुसरें म्हळ्यार कितें मातशें न्ही म्हळ्यार वॉट दीस इज माय थिंग करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग इफ देर इज समथींग न्ही तें कोणाक घातला ताका खबर आसतलें बाबा कितें तें नांव बी कोणालें घालून कन्सिडर दीस इज लायक वॉट एवर इट इज बट नांव पेड्या कितें जाता आज आनी हाजेर आयला गोमंतकाचेर आयला दिसता म्हाका स्ट्रेट कुडचडे म्हणून आयला कुडचडे सो इट इज फोकस्ड ऑन कुडचडे एंड सर्टन पर्सन ऑफ कुडचडे कॉन्स्टिट्युएंसी एंड दॅट टू अ लोकप्रतिनिधी a representative. So this is a serious topic. That is what we feel. And भायल्यान आमकां आयकुपा येता this may be rumors, it might be true. What we are getting to hear from the people is that कोण victim आसा तांचेर pressure येता not to go to police station. So that should not happen. This is very bad for society. This is very bad for society. See, लोकांक एक confidence आसता police stationार वचपाक. If this kind of things are happening, it is very bad for our society in future also. पुलीस केन्ना एक्ट करपाक शकता जेन्ना कोण तरी येता सो जर पुलिसां कंप्लेनंटाक पुलीस स्टेशनार येवपाकच दिना पुलीस म्हणून कितें करतले सो ते गॅप आसा ते मातशें फ्रॉम युअर सायड इफ यू कॅन गिव सम सेक्युरिटी या प्लीज रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले कित्याक वाडपाक जायना हें काबार जावपाक जाय आसा कित्याक मायनर्स इनवॉल्व आहा पुलीस स्टेशनार येवपाक भंय दिसता हय डेफिनेटली ना लोकांक सायड कशें आसता ना म्हळ्यार थोडी चलयो बिल्यो कोण आसा न्ही गरीब आसपाक शकता सो तांचे बॅकअप काय ना सो तांकांय कितें आसा बाबा पुलीस स्टेशनार आयली आमी आनी फाल्यां समज जर तेंच्यांनी कोणें कितें केलें जाल्यार तांचे आवय एक 14-15-16 वर्सां भुरगीं म्हळ्यार तेंची आवय बापूय कितें आसतली आवय बापूय कामाक वता आसतली सो फाल्यां जर आवय बापायक त्रास करपाक लायल्यार कितें करतली
कितें असल्यार सी दॅट हय प्लीज सर ओके मातशें हें करया तें ओके वी हॅव हाय होप्स फ्रॉम यू तुमकां मेळूना केन्ना पूण तुमचें खूब आयकल्लें वी हॅव हाय होप्स सो प्लीज डू समथींग इन दीस मॅटर आमचे कडल्यान जर कितेंय जर आमी लागल्या सो आमचे कडल्यान आमकां जर कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी डेफिनेटली वील डिलिव्हर इट टू यू सो एक्शन घेवपाचें कितें करचें ओके 2 दीस जाले मरे पेपरार एक कितें तरी न्यूज घातता आनी त्या न्यूजा लागून आमकां खंयच्यान फोन येता की कुडचड्यार कितें तरी एक सेक्स स्कॅन्डल जाला आनी कितें तरी म्हळ्यार कोण तरी कावन्सिलर आसा लोकप्रतिनिधी तो कोण तरी भुरगो इनवॉल्व आसा हें तें सो आमी PIक मेळपा आयिल्ले की बाबा हें प्रकरण कितें काय म्हणून जर प्रकरण खरें आसा जाल्यार इन डेप्थ वचून ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावचें आनी जर समज हें सारकें ना जाल्यार ही जी रुमर कोणें स्प्रेड समज ही रुमर जाली जाल्यार स्प्रेड केला ताचेर कितें एक्शन घेवची म्हणून PIक सांगपा लागून आमी आयिल्ले सो आता पयला की कसले बाकीचे म्हणजे पाडे गांवांत कुडचड्याचेंच नांव येता आनी बदनाम जाता इल्लें करून सो तुमकां कितें सांगपाक सोदता तुमी हें सगळें सद्या परिस्थिती जर पळयली न्ही म्हळ्यार अशें दिसता की केन्ना एक दीस सुखान न्हिदपा मेळना आज हें ना जाल्यार फाल्यां तें आतां हें खंयचें नाशिल्लें वयर आयलां आनी जालें कितें हो दीस आतां फर्स्ट टायम आयलोच न्ही हें आमी पयलीं एक फावटी केन्ना तरी भोगलां आनी आमच्या तकलेन आसा तें सो तो फोबिया आमच्या मनान अजुनूय आसा बाबा असलें कितें जावचें न्ही म्हणून सो ताका लागून हें वाडपा नाका म्हणून आमी हांगा PIक अपील करपा आयिल्ले सो फाल्यां हें खंय जर आसा हातूंत भितर जर कितें ट्रूथ आसा तें हांगाच काबार जावन हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी आमच्या कानार अशें पडटा की आतां लोकांक कोण विक्टीम आसा तांच्या फॅमिली बी धमकी वता म्हणून सो आमी PIक सांगपा आयिल्लें की बाबा जर धमकी वता जाल्यार पुलिसांनी ते कोण विक्टीम आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवचें आनी हांव जर कोण विक्टीम जर ही न्यूज खरी आसा ते विक्टिमा आनी तेंचे फॅमिली हांव सांगपा सोदतां की तुमी पुलीस स्टेशनार येवपा भिनाका आमी तुमचे बरोबर आसा भिनासतना या तुमकां जर कोणी धमकी दिता जाल्यार तुमी आमकां फोन करून आपया आनी त्या धमकी दिता ताकाय सांगा की म्हळ्यार तुमी आमची फॅमिली हे कुडचडकार जे सगळे आसा ती आमी कुडचडे म्हळ्यार एक फॅमिली एकल्याक धमकी दिवप म्हळ्यार ती धमकी सगळ्यांक गेली अशी आतां सो खंयची एक कोण विक्टीम आसा तांच्यांनी भिवपाची गरज ना आमकां येवन मेळना जाल्यार तुमकां फूल सेक्युरिटी दिवपाचें फूल कितेंय जावं तें कसली सेक्युरिटी जावं कसली सेक्युरिटी कितेंय म्हळ्यार कसली सेक्युरिटी दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसतली आनी तुमची फॅमिली ना तुमची कोणूय फ्रेंड आसूं कोण कांयच करपाक कोणाक मेळचें ना ही आमची तुमकां हें कितें गॅरंटी सो आतां PIन कितें सांगलां PIन सांगला बरो रिस्पॉन्स दिलो PIन सो PIन सांगला आपूण इन्व्हेस्टिगेट करता म्हणून हाजेर आनी ऑलरेडी हे स्टार्टेड इन्व्हेस्टिगेशन म्हळ्यार ताणें आपल्या तरी इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट केलें जेन्ना ताणें वाचलें कालच्यान ताणें इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें सो लेट्स सी वी हॅव टू कम टू एन लॉजिकल कन्क्लुजन बाबा हें कितें आसा काय म्हणून कित्याक असली वस्तू न्ही सगळी आख्खी आमच्या मतदारसंघाची नांवाची घाण जातली आनी म्हाका कालच्यान पणजेच्यान फोन येता पेडणेच्यान वचून फोन केलो बाबा कुडचड्यार कितें चल्लां काय म्हणून सो अशें जावपाक जायना आनी कुडचड्याचें नांव ऑलरेडी मातशें सकयल वता तें आनी सकयल वचपाक दिवपाक आमी तरी जायना नागरिकांनी सगळ्यांनी मातशें एक्टीव जावन कितेंय हें टॉपीक आसा हाजेर आवाज काडून इट शूड कम टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन दॅट इज वॉट वी फील तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर